प्रितीच्या भावणीनं तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वो विसवोर, वोड 26 ते जुवाचो 16वो विसवोर, वोड 4, John chapter 15 verse 26 to John chapter 16 verse 4. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शाराती पाठयतलो। तो बापासून निबजता आनी देवा संबंदी सोत उगडापें कोत्ता तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दिता। आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातले। तुमचो भावार्थ धोंडोल ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलें। हीं तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतली, खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत की जी कोण तुमकां जिवेशी मारता ती आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण समजूं आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ती अशें करतली। तांचो वेळ पावलो हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचें काय हांवें त्यो तुमकां। प्रितीच्या भावणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू पवित्र आत्म्या विशीं आमचे कडेन उलयता। आनी भावणीनो, जेन्ना जेजू जुवाच्या 15वा विसवोर आनी वोड 16वा विसवोर आनी 17वा विसवोर ह्या वोडीन उलयतालो, हीं उतरां उलयतालो तो खुर्सार वेच्या आदीं। कित्याक तो आतां खुर्सार वचपाचो आसलो, तो मरपाचो आसलो, आख्या मनशा कुडाक पुनर्जन्मान पोत्तून सर्गीच्या बापा कडेन वचपाचो आसलो। म्हणटच आतां तो आपल्या शिसांक सांगता की हांव तुमकां एक सुरो सोडचो ना, हांव तुमकां एक शारुती धाडटलो, ताचें नांव जावन आसा पवित्र आत्मो। आनी भाव भयणीनो, आयच्या 26 आनी 27 वोडीन जेजू कितें म्हणटा, हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारुती पाठयतलो, तो बापासून निबजता आनी देवा संबंदीन सोत उगडेपण कोत्ता तो आत्मो। तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक थान तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातलेत। भाव भयणीनो, जेजू पवित्र आत्म्या विशीं आपल्या शिसांक सांगता की तो जेन्ना स्वर्गार वेतलो, तो आतां तांकां एक सुरो सोडचो ना, तांकां एक शारुती धाडटलो, तांकां एक पवित्र आत्मो धाडटलो। आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें काम कितें जावन आसा, 26 वोडीन जेजू कितें आमकां सांगता, हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारुती पाठयतलो, तो बापासून निबजता आनी देवा संबंदीन सोत उगडेपण कोत्ता तो आत्मो। म्हणजे पवित्र आत्म्याचें काम सोत उगडेपण करपाक। आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर जावन आसा सोत। म्हणटच जो कोण पवित्र आत्म्या उद्देशीं उलयता, कोण शर्माव दिता, देवाचें उतर परगट कोत्ता, शिकोण दिता, ताका खरेपणी पवित्र आत्मो आहा जाल्यार तो सोत उगडेपण कोत्ता। आनी देखून भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार, कित्याक जेजू येवपाचो आसा, ताणें आमकां सांगलां तो येवपाचो आसा म्हणून। आनी भाव भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार देवान आपलो पवित्र आत्मो आख्या मनशा कुडाचेर भरून उडयला। म्हणजे आतां तो सगळ्या मनशा कुडाक सांगूंक सोदता, पळयात म्हणटा, हांवें तुमकां जें हांवें करूंक जाय आसलें तें हांवें केलें, तुमकां पवित्र आत्मो दिलो। तुमी ह्या वेळार खरेपणी म्हजो मोग करूंक सोदतात, खरेपणी तुमकां ही जी सजमणी पवित्र आत्मो दितलो, ती सजमणी घेवन तुमी तुमचें मन उक्तें करूंक तयार आहात, तुमचें काळीज उक्तें करूंक तयार आहात, तुमचो आत्मो उक्तें करपाक तयार आहात। आनी भाव भयणीनो, हो पवित्र आत्मो ताचें काम कितें, सोत उगडेपण करपाक। म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे कडेन आमकां मेळटा, कसो मेळटा,
जेन्ना आमी जेजूचेर आमी सोत मानता ताणें आमचे पासून खुरसार कितें केलें तें ताणें आपलें रगत वारोयलें भाव भयणीनो आमी कितले फाटी जेन्ना आमी कोरेजमाचो वेळ येता आमी सगळे उपास कोत्ता आमी खुरसाची वाटेक वेता आमी निमाणो सुग्रार कोत्ता आमी सगळें जें मांस खावपाचें ना दाल खावपाचें हें करपाचें तें करपाचें हें सगळें आमी कोत्ता देवस्पण कोत्ता धर्म कोत्ता पूण भाव भयणीनो खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या काय खरेपणी तें सोत उक्तेपण आमकां जालां काय खरेपणी आमी त्या स्वता प्रमाणे त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता काय हो फकत आमी धर्म कोत्ता आतां आमी कोरेजमाचो वेळ जावन आतां आमी पास्कांचो वेळ पावलो आतां आमी थोड्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्याचें परब कोत्तेले आनी जी परब येता आमी सगळी परब जी आमकां सांगता ती आमी कोत्ता दोळे बंद करून कान बंद करून पूण खरेपणी हें सोत उक्तेपण जालां काय आमकां खरेपणी पवित्र आत्मो जो देवान जेजून सांगलेलो घेतलो म्हणून तो आमचे कडेन हा गाय बापासून निपजता आनी देवा समोर सोत उक्तेपण करता तो आत्मो आमचे कडेन आहा गाय आनी त्या स्वता प्रमाणे त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी सारता गाय हो प्रश्न आमी एकल्यांनी आयज आमकां विचारुया कित्याक भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर उक्तें करिना जाल्यार आमी तें शिकोना जाल्यार तें उतर आमी पाळिना जाल्यार आमी जेन्ना इगर्जेक वेता मिसाक वेता फकत तें आमी एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें ताजेर कसलोच नियाळ करपाचें न्हय आमी जेन्ना मिसाक वेता आतां आयताराच्या मिसाक वेता जाल्यार ह्या 7 दीस पयलीं आमी तें उतर पयलें वाचप दुसरें वाचप शिवर्तमान आमी वाचता गाय ताजेर नियाळ कोत्ता गाय आनी आमी तयारी करून आतां तें उतर आमी मिसाक वेता गाय ही सगळी आमी सगळे प्रश्नाचा जबाब आमी आयज आमकां दिवया आनी आमी करूंक ना जाल्यार आयजतान देवाचें उतर उक्तें करया आमी तयारी करया वो पवित्र आत्मो जो बापासून निपजता तो सोत उक्तेपण करता तो आत्मो आमकां शिकोवपाक तयार आहा तो आमचे कडेन आहा जाल्यार ताका आमी मागणें करया ताका विचारुया पवित्र आत्म्या म्हाका तें सोत उक्तेपण कर आनी म्हाका आतां जेजूची साक्षी दिवपाक जेजून म्हज्या जिवितान कितें केलां तें हें उतर कशे भाशेन म्हाका स्वतंत्र केलां तें कशे भाशेन हें म्हाका उतर हांव पाळून एक जैतिवंत जिवीत जियेता तें सगळ्यांक सांगपाक तांकां ही देवाच्या राज्यान हाडपाक ही साक्षी दिवपाक आयज म्हाका फावो कर हें मागणें आमी पवित्र आत्म्या कडेन करया आदर भाव भयणीनो सदां काल आमी देवाचें उतर आयकतलें आमकां मेळना जाल्यार आमी म्हणटलें खियां उतर येवंक ना अजुनूय पूण उतर आयकलें म्हणल्यार कांय कसलोच फायदो जावचो ना आयजतान तें उतर आमी आयकया तें उतराचेर आमी नियाळ करुया तें उतर आमी पाळूंक सुरवात करुया त्रास जातले वय आमकां दुमाळो येतलो लोक आमचेर आड येतलो पूण आमची चोत्राय जेजूचेर धरून तें उतर आमी पाळुया आनी खरेपणी एक दीस जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी ह्या सासणाचें सूख भोगूंक आयजतान आमी तयारी करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या सगळीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.